जेजून आपल्या शिष्यांक ही वपार सांगली। सुर्गीचे राज अशें एक भाटकार फांत्यार उठून आपल्या दाकाच्या मोल्यांत काम करूंक मानायांक आपोवंक भायर सरलो। दिसवड्यांक 3 रुपय फारीक करूंक वावराड्यां लागीं कबलात करून ताणें तांकां आपल्या मोल्यांत धाडले। सुमार 9 वाजता भायर सरून तिट्यार बेकार आसलेल्यांक हेरांक ताणें देखले आनी म्हणलें, तुमी म्हज्या मोल्यांत वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दितां। आनी ते गेले। पोत्तून 12 आनी 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें। सुमार 5 वाजता तो आनीक एक पावट भायर सरलो आनी कितलेच बेश्टे उबे आसले ताका मेळ्ळे आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? तांणी जबाब दिलो, आमकां कोणेंच वावराक लावंक नात देखून। ताणें तांकां सांगलें, तुमी म्हज्या मोल्यांत वचात। सांजे भाटकारान आपल्या मुगदोमाक म्हणलें, वावराड्याक आपय आनी निमाण्या तावन सुरू करून पयल्यांक पर्यंत दिसवडो दी। सुमार 5 वाजता कामाक लागलोले ते आयले आनी चड एकल्यान 3 रुपय मेळ्ळे। पयले आयलोले ते लागीं सरून आपणाक अदीक मेळटले म्हूण समजले, पूण तांकांय जण एकल्याक 3 रुपय मेळ्ळे। तांणी ते घेतले खरे, पूण ते भाटकाराचेर गुणगुणूंक म्हणूंक लागले। ह्या निमाण्याकूय 21 तासभर काम केलें आनी आख्खो दिसाचो भार आनी उणेंत घेतल्यांत आमकां आनी तांकां तुवें एक सारकें केलें। पूण तांतले एकल्याक जबाब दिवन ताणें सांगलें, इश्टा, हांवें तुका उणीत करूंक ना, तर 3 रुपय घेवंक तुवें म्हजे कडेन कबलात केली नाय। तुजें तें घे आनी वच। तुका दिलां तशेंच ह्या निमाण्याकूय दिवंक म्हाका खोशी, तर म्हाका जाय तशें म्हज्यान करूंक नजो, वो हांव बरो म्हूण तुजो दोडो फुटलो। हेच परी निमाणी ती पयलीं जातली आनी पयलीं ती निमाणी जातली।